बाणस्तारी पुलाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या कार चलोवप्याक मार्दोळ पुलिशेन सोमारा सकाळीं अटक केलो। अपघाता उपरांत मर्सडीज कार चालकान घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्ली। परेश सिनाय सावर्डेकार अशें कार चलोवप्याचें नांव आसा। तुम्ही पळोवंक शकता बाणस्तारी ब्रिजाचेर मर्सिडीज गाडी एक्सिडेंट जाला। गाडयेन सोरो आसा, काचेच्यान यूज केला। सोरो पिवन ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवन आपले सयत हेरांचो जीव धोक्यांत घालपाच्या आरोपा वयल्यान मार्दोळ पुलिशेन परेश सिनाय सावर्डेकार हाका अटक केल्या। ताका मार्दोळ पुलीस स्टेशनार रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंगा खातीर अरेस्ट केल्लो आसा। जो चलयतालो एज पर रेकॉर्ड परेश सिनाय सावर्डेकर। भायल्या नांवार ती गाडी आसा मेघना सावर्डेकर। आमी कितें आसता फॅटल एक्सिडेंट जाले की मागीर आमी ती जाग्यार वता, इन्स्पेक्शन करता, मागीर रिपोर्ट वता कितें कारण जावं शकता तेजे बद्दल आमी मागीर रिपोर्ट PWDक धाडटात आनी रोड इम्प्रुवमेंट्साचें बी सजेशन दिताय। कांय वेळा ती सजेशनां पाळटाय ते। आतां हितून ती गाडी मर्सिडीज SUV आसा ती GA07K 7311 ती तो सकयल्यान तो रोड येता त्या रोडांसून हायवे वयर येयली, स्पिडीन आयली आनी ती त्या लेनीन गेली, लेफ्ट सायड लेनीन, म्हणजे पणजेच्यान येता ती लेफ्ट सायड लेन। 3 गाडयो मोकल्यो, 2 टू व्हिलर मोकल्यो। ते एक जाण मेली, एकटी ती सकला पडली बायल मनीस, आनी ते एक जाण जखमी आसाय। त्यो गाडयो सगळ्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसाय। एज पर रिकॉर्ड आमी मागीर पळयलें कित्याक आमकां त्या गाडयेचो रिकॉर्ड मेळटा। ते गाडयेक गोंयांत 4 ओव्हर स्पिडींगाचे चलन आसाय। ते AI कॅमेराचे म्हणजे ते पणजेन ते L&Tन बसयले ते कॅमेरा, ते सगळे चलन पेंडिंग आसाय कारण यांच्यांनी फारीक करूंक नाय ते। आज आम्ही बाणस्तारी पुलार आसा जे राती भीषण अपघात जाल्लो। 5 गाडयांमध्ये अपघात जालो आनी 3 जाण जाग्यार स्पॉटार गेल्ले। एक दाम्पत्य गेल्ले आनी एक रायडर गेल्लो। आनी अशें आयकूं येता की आज सकाळ फुडें आनी एक चलयेची डेथ जाल्या म्हणून एक्सिडेंटान। आज आमी ते ज्या स्पॉटार आसा ते स्पॉटार पळयल्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता जो सकली सायडीच्यान रोड गेला, सकली सायडीच्यान जो रोड गेला त्या रोडाचेर ती गाडी आयली। अशी CCTV फुटेजीक सद्या तरी मेळटा की ती गाडी स्पिडीन आयली आनी हांगा एक्सिडेंट जालो। जे लोक ते मार्केटान नाशिल्ले उबे ते एक्सिडेंट जातकीर सगळे हांगा धांवपळ जाली आनी ते धांवत हांगा आयले ते CCTV फुटेजान दिसता। अशें आयकूं येता की ही जी जोड जी आमची हे आलेली जी एक्सिडेंट कार आशिल्ली ती जे दाम्पत्य आशिल्ले ते खंय तरी खांडेपारा फ्रेंडशीप डे सेलिब्रेशन करपाक गेल्ले अशें आयकूं येता। आता गाडी नेमकी खंयच्यान येयली, पार्सेलाच्यान येयली काय फोंडेच्यान येयली हें सद्या कळना। पुलीस तपास चालू आसा। आतां एक्सिडेंट जाल्लो ते घटनास्थळी लोक म्हणटा की ती गाडी बायल चलयताली आनी जेन्ना आतां पळयलें जाल्यार पुलिसेन जे आसा तो परेश म्हणटा आपूण चलयतालो म्हणटा। अशें करून तांकां मार्दोळ पुलिसांनी तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी आतां तो सद्याक कस्टडीन आसा। आनी हे जे तुमी पळयता की हांगा सगळे जे विखुरलेले जे हे सगळे कुडके आसा गाडयेचे स्पेअर पार्ट्स खंयचे पडले, नंबर प्लेट पडल्या, कोणाची बूट पडल्या, कोणाचे आनी कितें पडलेले आसा ते सगळे हांगा पुलार पडलेले आसा। ती कार जर स्पिडीन येनासली हांगा जर संरक्षण कुंपण नाशिल्ली ती जर गाडी ताका एक्सिडेंट जायनाशिल्ली ती गाडी स्ट्रेट उदकांत वयता आशिल्ली। गोमंतक TV खातीर बाणस्तारीच्यान एकनाथ खेडेकर। ह्या अपघातात 3 जाणांक आगताक मरण आयले जाल्यार एके चलयेची स्थिती सामकीच गंभीर आसा। त्या हॉस्पिटलात उपचार घेता।
मरण पाविल्ल्या तिगांच्या कुडीचे बांबोळी जीएमसीत पोस्टमॉर्टम जाले. ह्या भिरांकूळ अपघातान एका जोडप्याक तशेंच मूळ पश्चिम बंगालचो रहिवासी आशिल्ल्या एका दादल्याक मरण आयलां. नमस्कार. आयज आमी आसात मॉर्चुरी जीएमसी ब्लॉका कडेन. जो बाणस्तार एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो, एका गाडयेर 3 जाणांक उडयल्ले. ते 3 डिसिजांचो जे कोण मरण पावल्यात त्यांचो आयज पोस्टमॉर्टम चालू आसलो. जी कपल्स आसा ह्या एक्सिडंटान मेल्ली, जी घोबायलां आसात दिवाडे रावपी, त्यांचो पोस्टमॉर्टम जाला आनी मॉर्चुरी विंगान तेंची डेड बॉडी आसा ती रिलीज केला. आनी जो तिसरो कोण एक एक्सिडंट जावन मेला तो इज अ नेटीव फ्रॉम वेस्ट बेंगाल. तो वेस्ट बेंगालाचो रावपी फोंड्या काम करतालो आनी ताजो पोस्टमॉर्टम अजून चालू आसा. पूण तो केन्ना काबार जाता, ते केन्ना बॉडी रिलीज करतली हेजी अजून कांय डिटेल्स येवंक ना. चड करून सांज जावं येता. तेंचे गांवचे भुरगे आसात, तेजो कोण भाव आसा, तेजी फॅमिली रिलेटिव्स आहात, ते रावल्यात हांगासर तेजी बॉडी घेवपाक. आनी एक चवथे कोण आसले ती एक चली ती सामके सिरियस आयसीयून आसा आनी तेजी परिस्थिती सामकी गंभीर जावन आसा आनी ते मेडिकल ट्रिटमेंट घेता. ह्या जी जितकी घडणूक आसा बाणस्तारी एक्सिडंटाची, हे घडणुकीचे आमी तुमकां अपडेट्स दीत रावतले. गोमंतक टीव्ही खातीर बांबोळीच्यान समीप नार्वेकार. तुम्ही पळोवंक शकता लाय बाणास्तारी ब्रिजाचेर मर्सडीज गाडी एक्सिडेंट जाला.